दरी दरीतून वनावनातून झुळझुळ मी वाहत येते. मी मंजुळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते. वसली गावे तीरावरती त्यांना भेटून जाते पुढती. लता वृक्ष किती काठावरती भूमीतून जे मला भेटती. फुलवेली मद सुमने देती, कुठे लव्हाळी खेळत बसती. कुठे आम्रतरू माझ्यावरती शीतल आपली छाया धरती. पाणी पिऊनी पक्षी जाती, घटभरुनी कोणी जल नेती. गुरे वासरे जवळ येती, मुले खेळती लाटांवरती. मी कोणाची, मी सर्वांची, बांधूनही मज नेणाऱ्यांची. जेथे जाईन तेथे फुलविन बाग मनोहर आनंदाची. जेथे जाईन तेथे फुलविन बाग मनोहर आनंदाची. नदी म्हणजे आमची जीवनदायिनी. फक्त मनशां खातीरच न्हू, तर प्रत्येक जिवंत जीव आसा. जशे की कितलेशेच कीटक आसा, कितलेशेच पक्षी आसा, प्राणी आसा, झाडां पेडां आसात. तर हे सगळे नदीच्या पाणयारूच जगतात. मनशाचो जन्म सुद्दां जो आसा तो नदी खातीरूच जाल्लेलो आसा. आमचे पौराणीक कथा आसात. जशें की आमच्या पुराणान मत्स्य अवताराची कथा आसा. बायबलान नोआज आर्क म्हणून कथा आसा. समुद्र मंथनाची कथा आसा. कितलेशेच कथा आसा भितन पाणयाचो आनी नदीचो उल्लेख येता. आमचें शरीर सुद्दां जें आसा मनशाचें तें पाणयानूच व्यापलेलें आसा. आनी पाणी हे जो घटक आसा तो आमच्या पंचमहाभुतान येता. ताका खूब महत्व आसा. आनी तशेंच पाणया शिवाय मनशाचें जीवन ना. मनशाचेंच कित्याक तर कोणाचेच ह्या पृथ्वी तलाचेर कोणाचेच जीवन पाणया शिवाय ना. हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. तेज्या खातीर आमच्या संस्कृतीन जावं, मनशाच्या जिवनान आनी तशेंच प्रत्येक गोश्टीन नदीक आनी पाणयाक खूब महत्व लाभलेलें आसा. नमस्कार, हांव समृद्धी केरकर. प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या जंगल बूक ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी सत्तरींतल्या सोनाळ ह्या सुंदर अशा गांवान येयल्लेली आसा. हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा कितके सुंदर हांगासर वेगवेगळ्या आकाराचे दगड आसा, वेगवेगळ्या रंगाचे दगड आसा, वेगळीवेगळी झाडां आसा आनी तशेंच विविध पक्षी आसात. पक्ष्यांचो कितलो सुंदर हांगासर आवाज येता, पाण्याच्या खळखळण्याचो आवाज येता. तर ह्या सगळ्या गोश्टींचो आयच्या आमी भागान आस्वाद घेवया. भारतभूच्या सिंधू तीरावर सुंदर माझा गोवा. भारतभूच्या सिंधू तीरावर सुंदर माझा गोवा. चैतन्याचा मांगल्याचा इथेच माझा ठेवा. निसर्गाचे इतले सुंदर वरदान लाभलेलो ह्यो आमचो गोवा आसा. आनी सगळ्या सायडीसून पाण्यान व्यापलेलो असो ह्यो आमचो प्रदेश आसा. आनी ह्या भागान पाण्याचें कितें महत्व आसा तें सांगपाकूच नाका. खरें म्हटल्यार पाण्याचें महत्व खंयसर ना. सगळेच आमच्या जिवनाचो मूलभूत आधार जो आसा तो पाणी आसा. आनी पाणयाचेर जशें मनशाचें जीवन अवलंबून आसा तशेंच मनशाच्या संस्कृतीन सुद्दां पाणयाक खूब महत्व दिल्लेलें आसा. तशेंच आमचो गोवा जो आसा, आमच्या गोंयची संस्कृती सुद्दां आसा, तर पाणयाचो खूब आदर करपी ही संस्कृती आसा आमची. आनी आमचे जे सण उत्सव आसात जशें की चतुर्थीच्या वेळाचेर आमी गौरी पुजन करतात. तेन्ना आमी बायतले पाणी कलशान व्हरून गौरी म्हणून त्या गौरीच्या स्वरुपान ताका पुजतात. तशेंच ऋषी पुजनाची परंपरा आसा, जितून न्हंयतले फातर जे आसा ते पुजपाची परंपरा आसात. तशेंच सांगोड उत्सव आसा, थंयसर आमी नौका जे आसा ते पाणयान घालून तेजेर देखावे बीन केले वयतात. तशेंच नौका विहार आसा. प्रत्येक मंदिरांतले जे मुर्ती आसा देवाची, तर ताका सुंदर एक नौका विहाराचो आनंद दिलो वयता गोंयान. आनी अशेंच वेगळे वेगळे आमकां सण उत्सव जे आसा पाण्याशी निगडीत ते पळोवपाक मेळटात. आनी नागवे हांगासर एक बोट देवीची जी दुर्मीळ अशी मुर्ती आसा ती हांगासर गोंयान आसा. तर ह्या सगळ्या वयल्यान आमकां समजून येता की आमची संस्कृती जी आसा ती पाण्याक कितलो रिस्पेक्ट करता. तर आमच्या गोंयांत 11 नद्यो आसात आनी म्हादय ही तेंची सगळ्यान व्हडली नदी आसा आमची हांगासली. आनी म्हादय म्हटल्यार महानाई ह्या आमच्या गोंयाक
पोसपी, आमची शेतां भाटां फुलोवपी, हांगासली सगळी हांगासलो सगळो निसर्ग फुलोवपी, सगळ्यांक जीवन दिवपी अशी आमची जीवनदायिनी, जशी रक्तवाहिनी आसता आमच्या शरिरान, तशी ही ह्या प्रदेशाची रक्तवाहिनी, आमची जीवनदायिनी म्हादय न्हंय आसा. ह्या न्हंयक आमच्या भागान म्हादय म्हटलें वयता आनी तशेंच ह्याच न्हंयक पणजेच्या वाठारान मांडवी म्हणून वळखलें वयता. तर मांडवी कित्याक? तर थंयसर पयलीं टॅक्स कलेक्शन सेंटर आसलेलें आनी मोठी मोठी जहाजां जी आसलेलीं थंयसर तेंचो कर घेतलो वयतालो आनी त्या टॅक्स कलेक्शन सेंटराक मांडवी अशें म्हटलें वयता. आनी देशान आमच्या बरेचशे जागा आसा थंयसर अशें न्हंयांक मांडवी हें नांव दिल्लेलें आसा. तेज्या वयल्यान कळोन येता की मांडवी हें जें नांव आसा तें त्या गजाली खातीर येयलें आसूं शकता. ही जी म्हादय नदी आसा गोव्याची जीवनदायिनी, तिजो उगम खरो म्हटल्यार कर्नाटकांतल्या देगांव ह्या वाठारान जाता आनी थंयसून ती नदी वळसो घेवन सत्तरींतल्या कडवळ ह्या गांवांतून गोंयान प्रवेश करता. धर्तरी माये कोमरी फुलोन म्हादय खळखळ व्हांवता गे, म्हादय खळखळ व्हांवता गे. शेतां भाटां गोंयाची ही म्हादयच्या पाणयान फुलतात गे, म्हादयच्या पाणयान फुलतात गे. म्हादयचें हें जें पाणी आसा तें आमच्या शेतां भाटांक, कुळागरांक सगळ्याकूच पाणी आमचें हें पुरयत येयल्लें आसा. आनी हांगासली एक विशिश्ट पद्दत आमच्या गोंयची म्हटल्यार पुरण शेती, जी आयज खंय तरी विस्मृतीन गेल्लेली आसा. पूण पुरण शेती म्हटल्यार कितें? तर न्हंयच्या व्हांवत्या प्रवाहाचेरूच बारीक बारीक बांद घालून तें पाणी हाडून थंयसर शेती केली वयताली. दोंगर माथ्या वयल्यान जो सुपीक गाळ येता न्हंयच्या उदकान, तर त्या न्हंयच्या उदकाचेर बांद घालून ही पुरण शेतीची जी परंपरा आसा ती आमच्या गोंयान पयलीं केली वयताली. तर अशी ही म्हादय न्हंय आसा गोंयांतल्या कितल्याशाच गांवांनी, जशें की उस्ते आसा किंवा आनीक सत्तरींतले कितलेशे गांव आसा, गोंयांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळे प्रकारे आमकां ह्या न्हंयचें सुंदर दर्शन घेवपाक मेळटा. तशेंच आयज आमी हांगासर हे सोनाळ गांवान आसा सत्तरींतले आनी तुमी पळोवंक शकता की हांगासर कितले सुंदर ह्या म्हादय न्हंयचें तुमकां दर्शन घेवपाक मेळटा. तर ह्या न्हंयच्या कांठार आमकां कितलींशींच झाडां पळोवपाक मेळटा, जशें की हे शेरनीचीं झाडां आसात, तशेंच वेगवेगळ्या प्रकारचे दर्भ, हे गवत जें आसा तेजे वेगळे वेगळे प्रकार पळोवपाक मेळटात. तशेंच किंदळ आसा आनी ह्या थंडेच्या मौसमान तर ताका कितलो बहर येयल्लो आसा आनी बाकीच्या सगळ्या हिरव्या झाडां मदीं हें एकूच एकदम लाल भडक अशें झाड तांबड्या रंगाचें एकदम उठून दिसता आमकां. तशेंच फातरफोड आनी कितलेशेच फायकसाचे वरायटीज आसात. आंब्याचे कितले जुने वृक्ष आसात, नाण्याची झाडां आसात. ह्या झाडाचें सायंटिफीक नांव आसा होमोनिया रायपेरिया आनी आमी तेका आमच्या लोकल भाशेन शेरनी अशें म्हणटा. तर शेरनी कित्याक म्हणटा? तर शेरनी जशी आसता तशेंच हें झाड जें आसा तें एकदम खंबीरपणे न्हंयच्या कांठाचेर उबें रावता आनी तेजी मुळां जी आसा ती माती जी आसा ती घट्ट धरून दवरता. जशें की मँग्रोव्ज जे कितें इकोसिस्टमान रोल जो आपलो निभयता, तशेंच हें झाड आसा शेरनी तें गोड्या पाणया कडेन तेजो तसोच रोल आसता. आनी किनारो जो आसा तेजी झीज जाता तेज्या पासून हें झाड जें आसा तें वाचयता. आनी पूर आसा किंवा अशे नैसर्गीक समस्या जे आसा ते जर नियंत्रणान ठेवपा खातीर हें झाड खूब मदत करता. तर गोंयांतल्या कांय भागांतले गांवांतले लोक जे आसा ते ह्या झाडाचो उपयोग तेंचे पारंपारीक नुस्तें धरपाची जी पद्दत आसा तितून हेजो उपयोग करता. आनी तशेंच हेका औषधी गुणधर्म बी आसात. तर ह्या भागान आमकां अशे वेगळे वेगळे गुणे पळोवपाक मेळटा, महाकाय अशे आनी वेगळ्या वेगळ्या आकर्शक आकारांचे गुणे जे आसा हे तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. आनी हे जे व्हडले गुणे आसा तशेंच हांगासर बारीक बारीक गुणे सुद्दां तुमकां खूब रंग गुण्यांनी तुमकां पळोवपाक मेळटा. जर आमी पळयलें जाल्यार ह्यो आमकां दिसता धव्या रंगाचो गुणो आसा, तशेंच ह्यो तांबड्या रंगाचो गुणो आसा. आनी अशेंच जर पळयत जाल्यार हांगासर
खूप वेगळे वेगळे रंग आमकां मेळपाक शकता. आणि हेंची एक मजा म्हटल्यार आमी ह्या गुण्यांक हे गुणे वापरून नॅचरल कलर म्हणजे नैसर्गिक रंग आसा ते सुद्दां आमी तयार करूं शकता. आमच्या गोंयांतल्या गांवांत रावपी प्रत्येक भुरग्याच्या आयुश्यान नदीचे खूप म्हत्वाचे स्थान आसतलें. म्हळ्यार ल्हानपणान सगळेच जाणांचें जें बालपण आसा तें नदीच्या कांठार गेलां आसतलें. म्हाका याद येता म्हाजी आजी वांगडा हांव न्हंयचेर वचा आसलेलें आनी ती कपडे उमळी आसली तेन्ना हांव अशें गुण्याचेर बसून एका फातरीचेर अशें रंगीत हांव आनी म्हाजे भावंडां आसा बाकीचीं काकाची चेडवां बीन तर आमी सगळे अशे रंगीत गुणे जे आसा ते कलेक्ट करी आसलेलीं आनी अशे नदीचेर दुसऱ्या व्हडल्या गुण्याचेर घासून तेजे रंग काडी आसलेले आनी तेजो रंग आसा तो हळुवारपणे असो पाणयान मिसळतना पळोवन आमकां खूब कितें तरी वेगळेच आनंद जायलो आनी कितें तरी वेगळेच दिसा आसलेले. तर अशे खुबशीं भुरगीं आसतलीं जेंच्यांनी हे अनुभव घेतला आसतले ह्या गुण्या वांगडा तशेंच ह्या न्हंय वांगडा तेंचें बालपण जें आसा तें ह्या न्हंयेन समृद्ध केलां आसतलें. तो तुमकां थंयसर पक्षी दिसता तेका पाण कावळो अशें म्हणटात आनी इंग्लिशीन तेका ब्लॅक कॉर्मरंट अशें नांव आसा. तर अशे न्हंयो जे आसता थंयसर हे तुमकां पाण कावळे परत किंगफिशर ह्या सारके पक्षी पळोवपाक मेळटा आनी तो जो पक्षी आसा तो हांगासर नुस्त्याची सामके आतुरतेन वाट पळयत बसलेलो आसा आनी जेन्ना ताका नुस्तें पाणयान दिसतलें तेन्ना तो भितर डुबकी मारतलो आनी पाणयान वचून परत भायर येतलो आनी आतां तुमी पळोवंक शकता तो कसो आपले पंख जे आसा ते हवेन सारके पसरून बसलेलो आसा सुकोवपा खातीर. तो आतां पंख सुकयतलो आनी परत नुस्तें मेळटकच परत पाणयान डुबकी मारून तें नुस्तें घेवन वयर येतलो. हे जे क्रिपर आमकां हांगासर दिसता तेका आमचे भशेन सराटो अशें म्हटलें वयता आनी ज्या भागार मनशाक कितें दूख आसा किंवा सूज आसा तर बोटाक बीन हे जे आसा ते मुदी आसता जशी आमी हातीन घालता ते रिंग आसता तेज्या प्रमाणे हे जे सराटो जो आसा तशी मुदी कशी करून घातले जाल्यार ती दूख कमी जाता अशें म्हटलें वयता. सोनाळ ह्या गांवाक जशें निसर्गाचें वरदान लाभलेलें आसा तशेंच हेका ऐतिहासीक सुद्दां खूब म्हत्व आसा. ही भुमी जी आसा ती शूरविरांची भुमी आसा. 1912 सालान मोरे राणे बंड जो जाल्लो तर तेतून आपले शौर्य गाजोवपी शंभू मोरे हे जे आसात ते ह्याच गांवांत तेंचो जन्म जाल्लो आनी तेंचें बालपण जें आसा तें ह्या म्हादय न्हंयच्या किनारी व्यतीत जाल्लेलें. तशेंच हांगासलें आनी एक ऐतिहासीक म्हत्वाचे गोश्ट म्हटल्यार ह्यो आमकां हांगासर जो फातर दिसता म्हाज्या फाटल्यान तेका म्होवाचो गुणो अशें म्हटलें वयता आनी हो जो म्होवाचो गुणो आसा तो दिपाजी राणे जे आसा हांगासले एक शूर पुरुश जे आसा ह्या वाठारांतले दिपाजी राणे तर हेंच्या खातीर हो जो गुणो आसा तो वळखलो वयता. तर अशी एक गोश्ट सांगली वयता की जेन्ना दिपाजी राणेच्या फाटल्यान पोर्तुगीज लागलेले तेन्ना दिपाजी राणे जे आसले तेंच्यांनी सैन्याची तुकडी घेवन ते हांगासर ह्या म्होवाच्या गुण्याचेर तेंचें वास्तव्य आसलेलें आनी जेन्ना पोर्तुगीजांक हें कळ्ळें तेन्ना तो गव्हर्नर जो आसलो तो स्वता आपलें सैन्य घेवन तेंचो पाठलाग करपाक हांगासर येयलो आनी हे क्रॉस करून तो म्होवाच्या गुण्याचेर वयतलो म्हटल्यार दिपाजी राणेंक तेंचो हांगासर ते येयलात हें तेंकां समजलें आनी म्होवाचो गुणो ह्या गुण्याक म्हणचे फाटलें कारण म्हटल्यार हांगासर खूब मधमाशांची जी पोळी आसतात ती हांगासर खूब मधमाशांनी पोळी केल्लेली आसलेली. कारवी नांवाचें फूल जें आसा तें 7 वर्सांनी एकदां फुलता तेका इंग्लिशीन स्ट्रॉबिलॅंथस कॅलोसा अशें म्हटलें वयता. ही जेन्ना फुलां फुलतात तेन्ना खूब प्रमाणान मधमाशे जे आसा ते आपली पोळी करतात तशेंच त्या वेळाचेरूय खूब प्रमाणान हांगासर पोळी केल्लेली मधमाशान आनी दिपाजी राणे जे आसले ते खूब हुशार आसलेले आनी तांकां एक युक्ती सुचली की हांगासर म्हटल्यार इतके सगळे सैन्य जे आसा ते आपल्या कडेन खूब कमी जाण आसात आनी तेज्या खातीर तांकां एक युक्ती सुचली आनी तेंच्यांनी एक गुणो घेतलो थंयसलो आनी त्या मधाच्या पोळ्याचेर तेंच्यांनी तो गुणो मारलो आनी हे जे मधमाशे आसा ते सगळे
पोर्तुगीज जे सैन्य असलेले त्यांच्या फाटल्यान लागले आणि तांकां सळो की पळो करून सोडले. आणि ह्यो जो एक असो किस्सो आसा तो खूब असो हांगासर चांगलो वयता आनी तेज्या खातीर ह्यो जो मोहाचो गूण आसा ताका अशें हें म्हत्व लाभलेलें आसा. हांगा नदीच्या पलतडी ह्यो जो गांव आसा तो करंजोळ गांव आसा आनी थंयच्यान कृष्णापूर मार्गे केळघाटान वयपाक एक मार्ग आसा. तर ह्यो जो मार्ग आसा तो ऐतिहासीक मार्ग आसा. बरेचशे प्रवासी आनी यात्रेकरू थंयसून वचा आसलेले. आमच्या देशान न्हंयक आवय म्हटलें वयता. गंगेक सुद्दां गंगा मैया अशें म्हणून पुजलें वयता. पूण आमी आमच्या ह्या शब्दाक खरेंच जागता काय असो प्रश्न केन्ना केन्ना मनान उद्भवता. कित्याक कारण की गंगेन आमी आमचे पाप धुवपा खातीर आमी गंगेन वयता. पूण तिच्या पदरान कितें दिता तर आपलो सगळो कचरो जो आसा, सगळी जी घाण आसा ती आमी तिच्या पदरान दिता. तिच्या पदरान फक्त आमी दुख्ख दिता. न्हंयचो मूळ स्वभावूच जो आसता तो एकदम खळखळपाचो आसता, मुक्तपणे व्हांवपाचो आसता. पूण आमी सगळे कडेन धरणां बांदून तिचो प्रवाह जो आसा तो खंडीत करता आनी तिका कितलेशेच वेगळ्या वेगळ्या प्रकारान जशें की प्रदुशण आसा, परत सगळें घाण पाणी जें आसा तें आमी न्हंयन सोडटा. आपल्या घरांतलो कचरो जो आसा तो आमी न्हंयन उडयता, गाडयो न्हंयन धुता. हे सगळे कितल्या प्रकारची लोकांची जी घाण आसा, लोकांचे पाप तर आसातूच पूण तेच्या बरोबर ही जी लोक घाण करतात ती सुद्दां घेवन ही न्हंय जी आसा ती आपल्या प्रवाहा सकट फुडें सदिना वचत आसता. तिच्या वाटेन कितले गुणे येवनी किंवा कितले आमी ताका बांद घातले, बंधनां घातली तरी सुद्दां ही सगळी बंधनां झुगारून ती शांतपणे आपली वाट काडून ह्या सगळ्या काट्या कुट्यासून वाट काडून ही न्हंय जी आसा ती व्हांवत आसता. मनशान जे आसा ते तिचे तिच्या कडल्यान हे जे कितें क्वॉलिटीज आसा, तिचो हे जो स्वभाव आसा की आपले शांतपणान अखंडीतपणान व्हांवत रावपाचो हे मनशान तिच्या कडल्यान न्हंये कडल्यान आमी शिकपाक जाय अशी ही गजाल आसा. आनी त्याच बरोबर आमची ही जी म्हादय न्हंय सुद्दां आसा तिजी आनी गंगेची परिस्थिती कितें वेगळी ना. शेवटी सगळे न्हंय जे आसा, सगळें पाणी जें आसा तें खरें तर एकूच आसा. आनी हांगा सुद्दां ह्या वाठारांत आमकां पळोवपाक मेळटा की कितलेशेच हांगासर लोक येतात आनी हांगासर जेवण करून जेयतात, तशेंच सोरो हाडटात, सोरो पियेतात. आनी हांगासर सगळे बॉटली जे आसात, सगळे जेवणाची ताटां आसात, प्लास्टीक आसा, प्लास्टीकचे पेले आसा, ते सगळे हांगासर काठार इतके सुंदर वाठारान ह्या इतक्या निसर्गरम्य वाठारान आमकां हे सगळे घाण जी आसा ती सुद्दां पळोवपाक मेळटा आनी मनाक खंय तरी खूब वायट दिसता. हे जे गोश्टी आसा ते खरें तर आमी न्हंयक देव मानता, न्हंयक आमी एक सजीव मानता जाल्यार आमी ह्या गोश्टीचो विचार करपाक जाय आनी हे जे गोश्टी आसात ते आमी थांबोवपाक जाय. तर आशा करता की आमी मनीसपणाची आमची ही जी जबाबदारी आसा न्हंयक स्वच्छ दवरपाची, आमी जर तिका माता म्हणटा आनी न्हंय ही फक्त खरें म्हणपाकूच माता ना तर ती खरीच आमची माता आसा. जशा तरेन ती आमची पालन पोशण करता, आमची शेतां भाटां फुलयता, आमचें जगणें जें आसा तें आनंदीत करता. तर जशी आपली एक आवय जी आसता ती आपल्या भुरग्याची काळजी घेता तशी ही न्हंय जी आसा ती आपल्या सगळ्या भुरग्यांची, आमच्या गोंयकारांची आनी भारतभरांतल्या जगांतल्या सगळ्या लोकांची हे जे न्हंयो आसात ते काळजी घेता. आनी आमची जबाबदारी आसा की आमी तेंची काळजी घेवपाक जाय आनी तो न्हंयचो वाठार जो आसा, न्हंय जी आसा ती आमी स्वच्छ दवरपाक जाय. आपूण जो कचरो हाडटा आपल्या बरोबर तो आपूण आपल्या बरोबर घेवन वचपाक जाय. न्हंयन ह्यो कचरो जो आसा, सणाक सुद्दां आमी जेन्ना फुलां बीन आसता ती सगळी आमी न्हंयन उडोवचें ना अशी आमी प्रतिज्ञा करपाक जाय. तर अशी आशा करता की आमी आमची ही जी जबाबदारी आसा ती याद दवरतले आनी आयच्या भागान हांगासरूच थांबता. नदी सागरा मिळता पुन्हा येईना बाहेर, अशी शहाण्यांची म्हण नाही नदीला माहेर. काय सांगू रे बाप्पांनो तुम्ही आंधळ्यांचे चेले, नदी माहेराला जाते म्हणूनची जग चाले. सारे जीवन नदीचे घेतो पोटात सागर, सारे जीवन नदीचे
घेतो पोटात सागर, तरी तिला आठवतो जन्म दिलेला डोंगर. डोंगराच्या मायेसाठी रूप वाफेचे घेऊन, डोंगराच्या मायेसाठी रूप वाफेचे घेऊन नदी तरंगत जाते पंख वाऱ्याचे लावून. पुन्हा होऊन लेकरू नदी वाजविते वाळा, पुन्हा होऊन लेकरू नदी वाजविते वाळा. पान्हा फुटतो डोंगरा आणि येतो पावसाळा, पान्हा फुटतो डोंगरा आणि येतो पावसाळा.